प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे मुर्तीक बंदी घालची म्हूण दर वर्सा सांगतात, तरी त्यो पावतातूच। मुड्डेर खांडेपारचो मूर्तिकार प्रकाश चारी सांगता, वार्षिक आम्ही म्हणतात पण चालू आली कशा तरी हांगा पावतात ते तरी आसतना मार्केटान येतात ते एका गणपतीचेर अनुदान 100 रुपया, ते 200 रुपया तरी करपाक जाय। एका फुटाचो गणपती 1,500 वता। मातयेचेर बी अनुदान आहा सरकाराचें? मातयेचेर कांय गावना, गणपतीचेर 100 रुपया ते आमचे एक फुटाचो 1,500 वता। 1 फुटाचो मशिनाक लागून माती मळप बेगीन जाता। मशीन येयला त्या मशिनाचेर बरें जाता मातशें काम। आतां तुमी मशिनान हें करता? आतां मशिनाचेर बऱ्या पडटा, मातशें बऱ्या पडटा, मनीस मेळटा, टायमू वेस्ट जायना आनी मातशें मनशाक मातशें बरें पडटा। मनीस लागना न्हू, एकटोच लागता मनीस। पयलीं 2-3 जाणां माती मळपाक लागताले। तुमी पयलें आसतलें की प्रकाश चारी हो कितलींशींच वर्सां जालीं हांगासर गणपती तयार करता आनी तांचो एकूच डिमांड आसा की जे सरकारी मदत तांकां साहाय्य 100 रुपया मेळटा प्रत्येकी गणपती फाटल्यान ते 200 रुपया करून दिवचे। आनी जेणे करून ताणें सांगलें की जी माती जी हाडटा ती खूब म्हारग जाल्ली आसा आनी पयलीं भशेन आतां गणपतीचो रेट ना आनी त्या प्रमाणे तांकां ती माती परवडना आनी त्या प्रमाणे ते मशिनाचेरूय ती माती मोल्ड करता आनी खूब मेहनत घेवन हे गणपती तयार केले गेले वता। आनी त्याच प्रमाणे प्लास्टर ऑफ पॅरीस जे गणपती मार्केटान येता ताका लागूनय जे चिकण मातयेचे पारंपारीक मातयेचे जे करता तयार तेंचे खूब कमी जाल्ले आसा। सरकारान म्हाका दिसता हे प्लास्टर ऑफ पॅरीस गणपती मार्केटान येवपाची बंदी हाडपाक जाय, जेणे करून हे पारंपारीक जे गणपती आहा तेजे पासून पोल्युशन फ्री अशे गणपती मार्केटान येवपाक जाय आनी लोकांनी ते व्हरपाक जाय विकते। मुड्डेर खांडेपारच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।